नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मोदीचो 26 तारखेर सोपुतविधी। पर्रीकार म्हणटा मोदी फुडें आव्हान सोंपें ना, मात आपूण केंद्रांत वचचो ना। श्रीपाद भाऊचेय निश्चित ना। मोदी म्हणटा मंत्रीपदा खातीर लॉबिंग चलचें ना। गोंयाक वादळाचो धपको। घरां दारां शेतां भाटां सयत गाड्यांचें लुकसाण। चड फटको फोंड्यां। घराची पागेरां नळे पत्रे गेले उबून। लायटीचोय आपालिपा। उदका पुरवणूय खंडीत। शिक्षण माध्यमाचेर तोडगो म्हूण काडिल्ली द्विभाषीक पुस्तकां वर्स सुरू जातना स्कुलांनी पावपाचो भरवंसो ना। पद्दत बदलिल्ल्यान छापणावळ पडली लांबणेचेर। काँग्रेसी आड देशभर आशिल्ली लाट। काँग्रेसीचो पडेल उमेदवार रवी म्हणटा लाटे सरशी आपुणूय गेलो। बीजेपीन ओतलो पयसो, मात जबाबदार कोण म्हूण विचारल्यार रवीचें तोंड बंद। मडगांवां भल्ला कोकण फूड फेस्टिवल। 3 दिसाचे फेस्टिवलांत कोकणांतली तरेतरेची फळफळावळ। पळयात कोकणांतल्या फळांचो फेस्टिवल। खबरो विस्तारान। 26 मायाक मोदी प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। मोदीक एनडीएचो संसदीय फुडारी नेमले उपरांत ताणें राष्ट्रपती कडेन सरकाराचो दावो केलो। पर्रीकार म्हणटा मोदी फुडें आव्हान सोंपें ना। टिमीची घडी बसोवंक ताका बरोच वेळ दिवचो पडटलो। मात आपुणूच केंद्रीय मंत्रिमंडळांत वांटेकार जावंक सोदिना म्हूण पर्रीकारान दिल्ली मिडियाक उलोवन दाखयलें। खासदार श्रीपादाचे कॅबिनेट मंत्रीपदाचे मात कांयच निश्चित थारिल्लें ना। मंत्रीपदा खातीर लॉबिंग करूं नाकात, राज्यांचेर लक्ष दियात म्हूण मोदीन खासदारांक सल्लो दिला। बीजेपीच्या संसदीय मंडळाची बसका मंगळारा दनपारा दिल्ली संसद भवनात जाली। बसकेत नरेंद्र मोदीची भाजपा आनी एनडीएचो फुडारी म्हूण नेमणूक जाली। बसकेक मनोहर पर्रीकार, फ्रांसिस डिसोजा आनी दोगूय खासदारूय आशिल्ले। मैं एडवाइजर से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। मंगळारा सकाळी गोयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार नरेंद्र मोदीक गुजरात भवनात मेळ्ळो। खासदार श्रीपाद नायक, नरेंद्र सावयकार आनी हेर फुडारी ताचे बरोबर आशिल्ले। केंद्रीय मंत्रिमंडळ प्रधानमंत्री थारायता, मात आपूण केंद्रीय मंत्रिमंडळान वांटेकार जावंक सोदिना अशें पर्रीकारान दिल्ली मिडियाक उलोवन दाखयलें। As per the requirement of the government, as per the requirement of Narendra Modi, I am available, but not in the role the media thinks. But as a chief minister also we have roles at the national level that we are available. मोदीची फुडारी म्हूण नेमणूक जाले उपरांत ताचे फुडारपणा खाला एनडीए राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीक मेळून सरकार घडोवपाचो दावो केलो। मोदीचो 26 मायाक प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत विधी जातलो। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में at 6 PM यही शपथ समारोह होगा। श्रीपाद नायकाचे मंत्रीपदाचो विषय पर्रीकारान मोदीकडे काढलो, मात निश्चित कांयच थारिल्लें ना। तुमचे मंत्रीपद मेळपाचे आसले ते कितें उलोवप बीन जालें तशें ना? आज काय जाऊ ना, आज काय म्हणजे आज उलोवपाची गरज ना, परंतु ते जातलें दुबाव काय। तुमकां म्हणजे कितलो होप आहा तुमकां मंत्रीपद मेळपाचो आसा? हे पळय, हे जे आसा मंत्रिमंडळात स्थानीय निश्चित आसा।
ताजो अजिबात दुबावना. खासदारांनी मंत्रीपदा खातीर लॉबिंग करचे परस राज्यांनी पक्षाच्या कामान लक्ष घालचें म्हूण मोदीन सल्लो दिला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रिमंडळ जाता तितले ल्हान दवरून प्रत्येक खात्याक एक राज्यमंत्री नेमपाचो मोदीचो सध्या विचार चल्ला. श्रीपाद नायकाचे मंत्रीपदाचे मात कांयच थारना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मंगळारा फांतोडेर गोंयाक वादळान बरोच धपको दिलो. घरादारां आनी शेतां भाटां सयत गाडयांचेय मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. वादळाचो फोंडे वाठाराक चड फटको बसला. चडशा वाठारांनी घरांची पागेरां, नळे, पत्रे हुबून गेल्यात. कांय कडेन घरांचेर झाडां पडून मोठें लुकसाण जालां. कांय सुवातींनी पार्क केल्ल्या मोटारींचेर झाडां पडलीं. कितल्याशाच वाठारांनी लायट सकाळ मेरेन नाशिल्ली. लायट नाशिल्ल्यान फोंड्या, तिसवाडी, पेडण्यां आनी बार्देस वाठारांत उदका पुरवणेचेरूय परिणाम जालो. दक्षिणेकडच्यान आयिल्ल्या वादळाचो मंगळारा फांतोडेर सुमार 1.5 वरांचेर गोंयाक धपको बसलो. थंडर एक्टिविटी डेवलप होती है. इसके साथ साथ में थोड़ा विंड भी, स्क्वेली विंड आती है जो कि आपके कुछ ट्रीज वगैरह को भी अपरूटिंग करती है और नुकसान भी करती है. जब भी थंडर और लाइटनिंग होगा हमेशा स्क्वेली विंड डेवलप होता है. और कल काफ़ी विंड ये डेवलप हुआ है और काफ़ी लगता है डैमेजेस हुए होंगे. वादळी वारो आनी पावसान गोंयकारांचे घरादारां आनी प्रॉपर्टीचें बरेंच लुकसाण जालां. वादळान चडशा वाठारांनी घरांचे नळे आनी पत्रे हुबून गेले. कांय वाठारांनी रस्त्या कडेची होर्डिंगां, झाडां पडलीं. मोठो फटको बसलो तो फोंड्या वाठाराक. फोंड्या दुर्बाट एक वड पडून 2 जीपी काबार जाल्यो. हांगा एक महेश चंद्रकांत नायक म्हणून आसा, ताच्या घराचेर माड पडून ताच्या घराची नुकसाणी जाल्या. तशेंच आमचे 2 गाडये ज्यो आसा ताजेर झाड पडून, एक बोलेरो आनी एक महिंद्रा जीप, ताजेर झाड पडून दोनी गाडयांची नुकसाणी जाल्ली आसा. तेन्ना सरकारान ह्या नुकसाणीचे आमकां मदत करची. आडपय रस्त्यार आंबो पडून येरादारी आडकली. आडपय एका घराचेर माड पडून लुकसाण जालें. तळावले घराचेर आंबो पडून घराचे 1.5 लाखाचें लुकसाण जालां. वादळान नळे पडपाक लागिल्ल्यान घरांतले लोक भायर सरिल्ल्यान बरे भशेन सुटले. भुरग्यांक बी तशें काय ना, पळय जाली. म्हाज्या मातशा फाटल्यान नळे पडले. हांव जेन्ना हांगासर हें करतालो, उठ्ठालो तेन्ना नळे पडपाले, हांकां सगल्यांक धांवडून घातली मागीर हांवें. आनी तेंचे पळावपळ मागीर भितर जाली. म्हणटकीर तितल्यान हांव मातसो साल्वार. नुकसाण 1.5 लाख सुमार तिनी संबंदी एस्टिमेट 1.5 लाखाचे क्रॉसूच जातले. वादळाच्या धपक्यान गोंयभर कितल्याशाच वाठारांनी रातीं लायट गेली. कांय वाठारांनी सकाळ मेरेन लायट नाशिल्ली. रातीं भितर फायर स्टेशनाक 167 कॉल्स आयले. दळान चडश्यो सुवाती मेकळ्यो केल्यो. आमकां न्ही आख्ख्या गोंयाक टोटल कालच्यान पावस पळय दोनाकच्यान स्टार्ट जाला त्या वेळा पासून आज पासून जी कॉलां आयल्या पळय ती टोटल ऑल ओवर गोवा 167 कॉल्स आमकां रेजिस्टर्ड जाल्या. तितूंतली चड जी कॉलां आसा पळय ती पोंडा एरिया, म्हापसा आनी पणजे ह्या एरियेन सुबेज कॉलां जाल्या. आनी तितूंतली सगळीं कॉलां भितरली आमी चडशीं इलेक्ट्रिकल वायर्स पळय जी आसा तेजेर चड पडल्या, रोडार चड पडल्या. आनी बाकीची जी थोडी आसा पळय ती घराचेर पडिल्ली आहा. मेजर पळय जाल्या पळय ते ह्या पोंडा एरियेन, म्हापसा एरियेन आनी पणजेच्या एरियेन म्हणजे अशी सुबेज घरार इलेक्ट्रिकल वायराचेर बी अशी झाडां पडल्या. ओपा उदका पुरवण प्रकल्पांत लायट गेल्ल्यान जीएमसी सयत तिसवाडी आनी फोंड्या वाठारांत मंगळार, बुधवार उदका पुरवण सारकी जावची ना. तेच प्रमाण खराब हवामानाक लागून अस्नोडा उदका प्रकल्पाचें काम फुडें धुकल्लां. ताका लागून बुधवारा बार्देशांत आनी चांदेल प्रकल्पांत लायट गेल्ल्यान मंगळार, बुधवारा पेडण्यां उदका पुरवण सारकी जावची ना म्हूण PWDन सांगलां. इतले मजगतीं पावसाळ्यांत प्रसंग आयल्यार सरकारी यंत्रणेक कळोवंक म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एमर्जन्सी कंट्रोल रूम केला. लोकां खातीर संपर्काचे नंबर अशे: पणजे 2225383, 2426492, टोल फ्री नंबर 1077, बार्देस मामलेदार 22622110, पेडणे मामलेदार 22012223, दिवचल मामलेदार 23622237, सत्तरी मामलेदार 2374090 आणि फोंडे मामलेदार 2312121. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. माध्यम भाशेचेर तोड गोवा म्हणून काडिल्ली द्विभाषीक पुस्तकां शिक्षणीक वर्स सुरू जातना स्कुलांनी पावत म्हूण भरोसो ना. पुस्तकां छापपाची पद्दत बदलिल्ल्यान मांडावळीक वेळ लागता म्हूण छापणावळीक वेळ लागूं येता अशें सुत्रां उलयतात. शिक्षण खातें ही पुस्तकां शाळा सुरू जावचे पयलीं हाडपाक सोदता. मंगळारा 5वेचे एनवायरमेंटल स्टडीज पुस्तकाचो पयलो लोड गोंयांत पावलो. 4 जूना सावन शाळा सुरू जातात.
शाळा सुरू जाल्यो तरी म्हयन्याचे म्हयने कितलेशेच शाळांनी भुरग्यां मेरेन पुस्तकां पावनात हो आज मेरेनचो इतिहास. अंदूय चित्र स्पश्ट ना. 4 जूनाक गोंयांत शाळा सुरू जातल्यो. शाळा सुरू जावचे पयलीं द्विभाशीक पुस्तकां पावत अशें दिसना. माध्यम भास प्रस्नार तोड गो म्हणून सरकारान द्विभाशीक पुस्तकां हाडपाचें थारायलां. पूण ही पुस्तकां छापपाची पद्दत नवी, तांची योग्य तरेन मांडणी करची पडटा. ताका लागून पुस्तकां छापपाक वेळ लागतलो अशें सुत्रां सांगतात. शाळा सुरू जावचे पयलीं पुस्तकां पावची म्हूण शिक्षण खातें कामाक लागलां. मंगळारा 5वे यत्ते खातीर एनवायरमेंटल स्टडीज विशयाच्या पुस्तकांचो पयलो लोड गोंयांत पावलो. सुमार 49,000 पुस्तकां तालुक्याच्या मुख्यालयांनी पावलीं. थंयच्यान ती शाळांनी पावोवपाची. एनवायरमेंटल स्टडीचे भाग 1ची 25,000 आनी भाग 2ची 24,000 पुस्तकां गोंयांत पावल्यांत. सर्व शिक्षा अभियाना खाला 1ली ते 8वेच्या भुरग्यांक ही पुस्तकां फुकट मेळटलीं. ते खातीर 3.5 कोटी रुपया खर्च जातलो. तातूंतले 35 लाख गोंय सरकाराच्या वाट्याक येतले आनी उरिल्ले केंद्र सरकार फारीक करतलो. रेनकोट आनी नोटबुकां खातीर शिक्षण खातें बुधवारा टेंडर काडटलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.